ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಕಡಾಂಕೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠೆ व्यवस्थापक समिती दुखून नमस्कार. मिगेल नाम गुरुदत्त प्रभू म्हणून हांव बेंगळूर श्री काशीमठ व्यवस्थापक समितीचे एक सदस्य जावन आसा. तुमकां पुरा गोत्त आसलें म्हाका सप्टेंबर 16 GSB मिलन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स म्हणाले एक आमी कार्यक्रम आमी दवरून घेतला. हाजी विशय जावन आमी ऑलरेडी 2-3 व्हिडिओज तुमकां घालेलो आसा, ताजे बग्गे माहिती दिलेलो आसा. हांवच एक व्हिडिओ करून हाजी कसल्या आमी करता आसाची, हाजी उद्देश कसले, कोण पुरायताची, केदां ना म्हणून हांव तुमकां सांगिल्लो आसा. कोण पुरायताची आनी केदां ना म्हणाल्या विशयांत हांव हाजी तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ इन्फॉर्मेशन दिवया म्हणून हांव तुमगेल्या एद्राक आयला. उद्देश व्हेरी क्लियर आमगेलें संस्कार संपत्ती ही स्वधर्म जागृती ही म्हणाले आमगेले एक थीम म्हळ्यार आमगेले संस्कारूच आमकां संपत, आमगेले स्वधर्म आमी जागृती कोरका. आमगेले स्वाम्यान सांगला म्हाका आमगेले यंगस्टर्स मस्त जन हांगा बेंगळुरांतू काम करता आसाची, विंगड फिल्डर आसाची. ते IT जावच्या आसच्या पुरो, चार्टर्ड अकाउंटन्सी आसच्या पुरो, डॉक्टर्स जावन आसच्या पुरो, वकील्स जावन आसच्या पुरो, वेरियस फिल्डांत मस्त फिल्डांत आमची गेले आसाची. तांणी पुरा विंगड एरियांतू विंगड कनेक्शन्स आमगेले मठा वटू जायत, देवस्थाना वटू कनेक्शन ना अशें आसाची. ही ताका आमी वटू जावचें नाचे. आमी ताका आमी एक वट्टू जावन आमी एक स्ट्रॉंग GSB एक टीम करून आमगेले यंगस्टर्सांक आमी एक मुखारसून एक मार्गदर्शन करून म्हणाले एक महा उद्देश. तशें जावन आमी त्या उद्देश लायक उद्देश दवरून आमी केल्लेले कार्यक्रम मस्त जनाक आमी लायक व्हडड पोजिशन आशिल्ले डिग्निटरीज आमी आपयला. तें 16 सप्टेंबराक आमगेले काशीमठांतू जेवचार आसा. आमगेले हांतू पार्टिसिपेशन ओन्ली थ्रू रेजिस्ट्रेशन. आमी मस्त हाजी प्रकार तुमकां तें लिंक दिलेलें आसा. दय दवरून कोण पुरा रेजिस्ट्रेशन कर न्ही त्यांनी फर्स्ट रेजिस्ट्रेशन करायची. त्या म्हळ्यार पार्टिसिपेशन ओन्ली थ्रू रेजिस्ट्रेशन. एक पण रेजिस्ट्रेशन जाले नंतर आमी तुमकां RSVP पेटयताची. म्हळ्यार तुमी येताच गी ना गी म्हळ्यार आमकां कळका. इता म्हळ्यार आमी प्रिपरेशन कोरका. हें आमी सादारण आमी एक कॉर्पोरेट लेवलार लायक रितीन आमी कोरका. कोणाक आयल्यांक कसलें तोंदर जेवचें ना. एक चंदायर जावका म्हळ्यार एक उद्देशारी आमी तुमगे लागीं RSVP निमगिता. RSVP म्हळ्यार तुमी येता गी ना गी म्हणून एक आमी फीडबॅक निमगिताची. तें दय दवरून तुमी कर निम जाल्यार फिल करून फुडलें पेटयाची. आनी आमगेलें रेजिस्ट्रेशन आनी काही ओपन आसा. ಸ್ವಲ್ಪ सीट्स आनी काही आमी ओपन केला. म्हळ्यार मस्त रिक्वायरमेंट्स मस्त आमकां एन्क्वायरीज येता आसा. आमी पार्टिसिपेट करूं ना खाली ITच्या मात्र हांव व्हेरी क्लियर जावन सांगता आसा. हें ITच्या मात्र न्हय, हांतू पुरा प्रोफेशनल्स वर्किंग प्रोफेशनल्सांक आमी हांगा येवची आनी भागवहिसूची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तशें जावन आमगेलें रेजिस्ट्रेशन ओपन आसा. दय दवरून तुमी रेजिस्ट्रेशन कर न्ही जाल्यार रेजिस्ट्रेशन करायची. रेजिस्ट्रेशन केलें न्ही तुमी कुडले RSVP म्हळ्यार तुमी येताची खंडीत कन्फर्मेशन आमकां पेटयाची. तेन्ना आमी करेक्ट जावन आमी प्लॅन करूं. पॉयंट नंबर 1. आनी एक आसा म्हळ्यार आमी तुमकां SMS नवें तुमकां WhatsApp मुखांतर आमी तुमकां एक हें पेटयताची QR कोड पेटयताची. तें QR कोड तुमी घेवन येवक. हाजी बिगे आमी वापस आमी तुमकां एक व्हिडिओ करून आमी सांगताची. आनी हांव आनी एक मिगेले एक हें व्हिडिओ आमगे करची उद्देश कसो म्हळ्यार कोण पुरो येता आमगेलें हें हाका स्वाम्याला मार्गदर्शनान आमी केलो जनाक आपयलेलो आसा. तांतू मुख्य जावन नितीन कामत तुमकां पुरो गोत्त आसच्या पुरो. हांव इंट्रोड्यूस कोरका म्हणना. नितीन कामत म्हळ्यार झेरोदाचे फावंडर एंड CEO. तो आमगेलें हाका की नोट एड्रेस म्हळ्यार सकाळचें सेशन आमगेले सगळे दिवसाचे इव्हेंट 16 तुमी सम आयकून घेयाची. सकाळी 10:30 गंट्याक हें कार्यक्रम स्टार्ट जाता. सुमार 5:30 ताईं हें कार्यक्रम चलता. म्हळ्यार फूल डे आमी तुमकां पुरो एंगेज करून दवरच्याक आमी प्लॅन केला. हांतू वेरियस आमकां एक्टिविटीज आमी प्लॅन केला. सकाळची सेशनांतू 2 सेशन आसता. एक नितीन कामत म्हळ्यार म्हाका झेरोदाचे CEO आनी फावंडर CEO तागेले एक सेशन आसा. 1 hour सेशन आसा. कशी ताणें ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केलें, कशें जाल्लें, कशी हांव आज तो आमगेले आमगेले व्हायट हावजांतू अमेरिकन प्रेसिडेंटाक मेळ्ळो, आमगेले प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो. कसं ताका सक्सेस स्टोरी कसं न्हय म्हणून एक आमी आयकून घेवका. सिमिलरली ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ एक आमगेले एक पॅनल डिस्कशन आसा. त्या पॅनल डिस्कशन्सांतू मस्त जन CEOs CFOs आनी CTOs तांती भाग घेता. केलो टू नेम फ्यू मॅजिक ब्रिक्साचे सुधीर पै म्हणून एकलो येता आसा. सुधीर कुडवा एक्सेंचराचो मॅनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ऑपरेशन्स तो येता आसा. अजय प्रभू क्वेस्ट ग्लोबलाचो प्रेसिडेंट येता आसा. तशी आनी मिंत्रा म्हणून तुमकां तशें पुरो ऑनलायन हांतू तुमकां नंबर
बारी पॉप्युलॅरिटी असतात मिंत्रा तज्ज ऑनलायन ताजे चीफ अँड CXO तो येता सर. आणि सुचित्रा प्रभू म्हळेली ती ग्लोबल डायरेक्टर यारा म्हणून एक एग्रीटेक कंपनी UK बेस्ड कंपनी ती येता आसा. सो हे सेशनान तूं आमगेले तितली जाणां येता आसाची. तशींची आमगेले केस स्टडीज केलो दवरून घेतला आमी. केस स्टडी कशी म्हळ्यार एकलो सक्सेस कशें जालें. फॉर एग्जाम्पल नितीन कृष्ण शेणै म्हणून आमी एक आपल्या सी इज अ IRS ऑफिसर, डेप्युटी डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स. तो येता आसा. ताणें येवन सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन आशिल्लो, IBM सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन आशिल्लो. ताणें IRS केलें. कशी ताणें IRS केलें, कसं तागेलें सक्सेस स्टोरी तें आमी दाखोवन घेता आसाची. तशींची फॅमिली बिजनेसा ಬಗ್ಗೆ एक पॅनल डिस्कशन आसा, स्टार्टअपा ಬಗ್ಗೆ पॅनल डिस्कशन आसा. तशी आमगेले संस्कृती ಬಗ್ಗೆ आमी कशी चोलन आयलींची, आमगेले मलगडी कशी चोलन आयलींची, आमी कशी चलता आसाची, आमगेले चेडूवान मुखार कशी चोलका म्हणाल विचारांत एक डिस्कशन आसा. ह्या पुरा एक कलरफुल इव्हेंट्स आणि व्हेरी नॉलेजेबल इव्हेंट्स मस्त जेन्ना लायक स्पिकर्स येताची, इंडस्ट्रीचे हूम सांगताचे आमी तांणी येताची. हें पुरो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी यंगस्टर्सांक खंडीत एक ऑपॉर्च्युनिटी. आनी तूं IT आसच्या पुरो तुगेले फायनान्स फील्ड आसच्या पुरो बँकींग इंडस्ट्री देखून येता आसाची. सो आमकां डॉक्टर जगदीश भंडारकर म्हणून डिलायटाचे पार्टनर साऊथ ईस्ट पार्टनर जावन आसता तो येता आसा. हें पुरो नॉलेज आमकां, हें पुरो ऑपॉर्च्युनिटी. तशें जावन डोंट मिस द ऑपॉर्च्युनिटी. हांव तुमकां सांगता आसा दय दवरून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करनी जाल्यार फुडलें रजिस्ट्रेशन करायची आणि RSVP आमी पेटयताची, तें फिल करून पेटयाची. आमी लायक जावन हे कार्यक्रम करच्याक तुमगेले हेल्प आमकां मस्त गती आसा. तशें जावन तुमी कितली बेगी रेस्पॉन्ड करता की आमी कितले लायक जावन मॅनेज करूं येता, तितले चंद जावन आमी हे कार्यक्रम ऑर्गनायज करूं येता. आनी कशें सांगता आसा म्हळ्यार हें आमगेलें इव्हेंट दीस इज द फर्स्ट स्टेप ऑर बेबी स्टेप म्हणून कसं सांगताची. आमगेले स्वाम्याल मार्गदर्शनारी आमी एक फर्स्ट स्टेप दवरला. आमी तसं असले इव्हेंट्स मस्त कोरका म्हणून आसा. हाजी कसले आमकां पर्पज म्हळ्यार यंगस्टर्सांक हेल्प जावो म्हणून. कसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, कशी टेक्निकल कसले आमी पळोवन घेवका, कसं आमी स्ट्रॉंग करून घेवका, कसले मुखारचे फ्युचर टेक्नॉलॉजी. आनी आमगेले सपोज फर्म आसा जाल्यार आमी कशी डिजिटल मार्केटींग हें करून घेवं येता, नवें आमी कशी फायनान्स ऑर्गनायज करूं येता, कशी स्टार्टअप करूं येता. वेरियस विशयांत आमी तुमकां इनपुट्स दिवच्या प्रयत्न करताची. तशें जावन हें एक आमगेलें फर्स्ट इव्हेंट आमी ऑर्गनायज केलां. हें सक्सेस जाता तुमगेले सहकार खंडीत आमकां मेळका. हें सक्सेस जाल्यार आमी मुखारसून मस्त असल करून आमगेले समाजाचे यंगस्टर्सांक हांव रिपीट करता, आमगेले समाजाचे यंगस्टर्सांक आमी खंडीत एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी तांगेले समाजांत तांकां एक लायक आमकां तांकां स्टेज येवं तशी, लायक कॅरियर ऑपॉर्च्युनिटी आमकां तांकां मेळटा तशी आमगेले प्रयत्न आमी खंडीत करताची म्हणून हांव सांगून दिता. हक्क आमगेले हरिगुरुले आमगेले स्वाम्यांक गेले खंडीत आशिर्वाद आमगेले पुरो जाणां वयर आसता. तुमी हे कार्यक्रमाक येवका. तुमी आमगेले मठाक आमगेले मालगड्यान कशी संस्कार आमकां दिला गी, आमी देव देवस्थान स्वामी म्हणाल कसं आमकां एक उक्ती तांणी सांगलां गी, तेंची आमी मुखारसून व्हरका. आमगेले चेडवान मुखार आमगेले नेक्स्ट जनरेशनान आमी ह्या मुखारसून व्हरका म्हणाल अनेक उद्देश तुमी पुरो जन सहकार करताची येताची म्हणून हांव तुमकां अपास हांव तुमी येवका आणि छंद कार्यक्रम करून घेवका म्हणून हांव विनंती करून मिगेलें 2 उतर.